2017च्या वेंचणूक प्रचारांत भाजप कूळ मुंडकार कायद्यात नवो बदल घडयतले म्हूण स्पश्ट आश्वासन दिल्लें. मात सत्तेर येतकर ही सगळी आश्वासनां शेळयलीं. येवपी पावसाळ्या अधिवेशनात कूळ मुंडकार विधेयक फाटीं घेवचें ना तर अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा कूळ मुंडकार संघर्श समिती विधानसभेर मोर्चा काडटले म्हूण शिटकावणी दिल्या. RDX गोवा खातीर म्हापशेंच्यान सुशील शुक्ला. अरे बाबा, तू भारत देशाचो एक संरक्षण मंत्री, ते पद सोडून तुका हांगा गोंयांत येण्याच्या 2 सिटांच्या गोंयांत तू हांगा येता. हेजे वेळेस पद सोडून तू आनी राखण कोहली करतली आनी जनतेचे कितें करतली पळय. हेतून दिसून येता हे लोकांचे बसत न्हू, स्वताचे म्हणपाचे बसत हे आपणाचे हे करतात. पूण लोकांक कितें दिवपाक जाय, कितें ते कमवतात तेचे वयर ह्या सरकाराक कांयच पडलेलें ना. ह्या सरकाराक धडो शिकयतले जाल्यार बहुजन समाज, कूळ मुंडकार, भंडारी समाज, बहुजन समाज सगळे एक जावन तांकां सामके झिरोचेर हाडून दवरूंक जाय. तेन्नाच हे आमचे गोंय सुदारतले. ज्यो केसी आमच्यो भायर पडल्या, ज्या कोर्टांतसून भायर मारल्या, ते कमीत कमी 100 लोक तरी जातात. 100च्या वयर धर, पूण 100 लोक तरी जातात. त्या केसीच्या लोकांक तरी मातशें तरी काळजान कितें तरी जावंक जाय की खरेंच बाबा हे आपणाचें कितें तरी फिलींग जालां, आपणाचें कितें तरी चुकलां, तें कितेंय तरी करतले जाल्यार आमकां जेवण नावता, खाली मिटिंगेन उपस्थिती दाखोवता. जेन्ना स्वतंत्र जाल्या उपरांत मुंडकारान पंचायत जाली 64 तेन्ना एक घरपट्टी मेवली आनी त्या घराच्या आदाराचेर त्या बारकाराक त्या भाटान तो मुंडकार रावता म्हणून ती एकच पट्टीचेर घरपट्टीचेर तूं सांगूंक शकता की हें घर म्हाजें बिफोर लिबरेशन आसा. पूण तेय कोर्टान तो मानून घेयना. कोर्टाक आनीक एविडन्स जाय, भाटकाराची एनओसी जाय, कितें घर काय मारला कितें. अरे